स्वातंत्र्या खातीर लढत असताना ज्यांनी या सीमेचेर आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या या यादेन या भव्य असे समारंभ आमच्या मुखार उबे आसा। हे आता ते वर्ष जे आसा हे आम्ही म्हणता की राष्ट्रवादाकडे जोडपी राष्ट्रप्रेमाकडे जोडपी असे हे वर्ष आसतले। पुराय वर्षभर वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम हे शाळांनी आसतले, पंचायतींनी आसतले, तालुक्याच्या ठिकाणी आसतले। देशाच्या विविध आमकां कॉम्पिटिशनांनी भाग घेता आसतना आमी पळयता आर्मी आसतले, नेव्ही आसतले, मिलिटरी फोर्सीस आसतले, हातूनय बी आमकां वचपाची गरज आसा। आणि तुमकां सांगपाक शकता की हे करपा खातीर म्हणजे इंडियन नेव्ही आसतले, आर्मी आमी परत एकदा मोठ्या प्रमाणात ही कॅम्पेन सुरवात केल्ली आसा। एक सांगता हांव कारण ह्या वर्सा आमी जेन्ना आझादी का अमृत महोत्सव वर्ष आमी सेलिब्रेट करता हे वर्ष खाशेले आसतले पेडणेकारां खातीर ह्या वर्साक जे आसा कारण खऱ्या अर्थात विकास जो कोणाचो जातलो आसत आनी तो पुराय पेडणे तालुक्याचो जातलो। दोन कारणां खातीर जातलो। एक कितें मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ताचे उक्तावण ह्या वर्सा भितर आमी करता आणि परत एकदा म्हणजे पत्रादेवीच्या या पुण्यभूमीत पत्रादेवीचे ते स्मारक ताचेय उक्तावण जे आसा हे ह्याच वर्सा भितर करपाचे आसा।